सगळे ऑपोजिशन वांगडा आयले जाल्यार सी लक्षात घ्या उत्सवाच्या निमित्यान खंय कोण जमले ताजें हें जायना पॉलिटिकल व्हडलें कितें अशें कॉम्पिटिशन पूण सोड म्हाका त्या बद्दल कांय म्हणपाचें ना लोकशायेंत वेगवेगळी पार्टी आमी आतां दिल्ली पळयतात बिहारा पळयतात वेगवेगळी पार्टी एकडेन जातात आनी एकडेन जाता उरतात काही डिमांड लास्ट मोमेंट काही तुगेले तुटतात तर लेट्स वेट आनी सी आमची सद्याचे आमचे टार्गेट आनी तुगेलें हें आसा कितें स्ट्रेटजी अशी आसा म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी हांव स्ट्रॉंग आनी करपाक जाय आय एम वर्किंग ऑन दॅट एट द सेम टायम भारतीय जनता पक्ष तांचे कडेन आतां 33 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात तर कितले आमी स्ट्रॉंग करपाक जातल्यो दे आर वर्किंग ऑन द स्ट्रेटजी एट पार्टी लेवल ऑल्सो गव्हर्मेंट लेवल ऑल्सो देर विल बी नो डॅमेज टू द पार्टी पळय लक्षांत घेयात डॅमेज आज कोण मेळ्ळे 2 जाण मेळ्ळे 4 जाण मेळ्ळे 7 जाण मेळ्ळे 14 म्हयने पयलीं डॅमेज कितें विचार करप आमी वाय बी शूड थिंक जेन्ना मैदान येतलें पळय तेन्ना पळय न्ही मैदान जेन्ना लागीं येतलें खेळपाक जातलें तेन्ना रायट नाव वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन अवर वर्क अजून 14-15 म्हयने आसा म्हजे हिसपान म्हजे पर्सनल विचार जर जायत जाल्यार 12 म्हयने मुखारले आनी हे 2 म्हयने 14 म्हयने तर आमी वी हॅव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क आमी काम करप भरपूर काम करपाक जाय लोकां खातीर काम करपाक कारण वी कॅनॉट टेक अ रेस्ट आनी वी कॅनॉट ऑल्सो गेट सायड ट्रॅक्ट कळ्ळें की ना मागीर पळोवया मुखार कितें जाता सर झेडपी इलेक्शनची तयारी चालू जाल्या तुमची चालू आसा झेडपी इलेक्शनाक सुद्दां तयारी चालू आसा आमची जे 50 आसा पळय न्ही 50 भितर दोन्ही नॉर्थ आनी सावथ आमचे आसा चेअरमॅन आमचे आसात तीच परिस्थिती आमी मेंटेन करपाक पळयतले किंबहुना तातूंत भितर एक 1% 2% इम्प्रूव करपाक पळयतले सद्या BJPचे 33 झेडपी मेंबर आहा ते म्हणूं शकता न्हू तातूंत भितर 1% 2% वाडोवपाक पळयतले सर ऑपोजिशन एका प्लॅटफॉर्मार येयल्ले आनी लक्षांत घे म्हणून तेंच्यांनी कितें रेफर केलो लक्षांत घ्या नरकासुरा निमित्यान दिवाळीच्या निमित्यान लक्ष्मी पुजना निमित्यान खूब जाण मेळूंक शकतात हांव जर मडगांव जर गेल्लो जाल्यार एखादें आसतशीं थंय नरकासुरा निमित्यान आमगे सुद्दां नरकासूर गेल्लो शिरोडेचे एक बोरयेचे 2 गेल्ले शिरोडेचे एक 2 गेल्ले त्या नरकासुरा बरोबर हांव जर गेल्लो म्हणजे पळोवया अशें जाल्यार एखादें हांव सुद्दां आसत पूण सोड दॅट इज डिफरंट स्टोरी तर फाटीं तुमच्या पारोडा कॅनल आनी सालावली डॅमाचें इन्स्पेक्शन जालें कितें अपडेट आहा सर तुमचें सी लक्षांत घे सगळे कॅनल जे आसा पळय न्ही ते स्वच्छ करपा संबंधी इन्स्ट्रक्शन आसात ऑक्टोबर म्हयनो म्हणजे सोंपला 2-4 दीस उरल्यात आनी नोव्हेंबर म्हयनो नोव्हेंबराच्या 30 तारखेक सगळ्या कॅनलांतल्यान उदक सोडटलें आनी त्यामुळे ताजी डागडुजी करपाची रिपेर करपाची वगैरे जें कितें काम आसा मेन म्हणजे बेजिकली पयलीं साफसफाई सगळ्या कॅनलांची साफसफाई करपाक जाय आनी ती करतले आनी 30 नोव्हेंबराक उदक सोडटलें